तुझी वेची परजा मोगान आयल्या एका मोनान खालत्या काळजान सर आमी जमल्या करून स्तुती वर्सून कीर्ती आज आमी गायता देव तूं आमचो रसनार वरतो तुका आमी मानता जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रज्ञा जय तुका त्रिएक देवा मिसावाची ते सवा अशी आसात अर्गां जावन हेमसाचें बलिदान भेटयता जिल्ली डिसोजा आनी कुटुंब प्रत्येकेर देवसोद मागता सिसिलिया डिसोजा खोसेस मस्करनस हिच्या आत्म्या बसोत मागतात वलेरियन मस्करनस आनी कुटुंब बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भोव पवित्र त्रित्वतेय मोगाच्या भवानो आनी भयणीनो जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट ह्या उतरांनी हांवें तुमकां उलो करता आसतना तुमचे सवे आसो म्हणून तुमी जाप दिली आज भोव पवित्र त्रित्वेची महापरब आमी आचरण करता आनी हो सुमिस्तेर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूची कृपा जावन देवाचो मोग जावन आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट जावन आमच्या अनुभवाक येता पूण सांग पावलो कोरींतकारां बरोवन म्हणटा देवाची वळख आमकां कशी जावची देवाची जाणवाय कितली अगाध ताची संपत्ती कितली अपरिमीत सर्व संगती ताचे ते उगम जातात सर्व संगती ताचे ते शेवट जोडतात त्याच त्रित्वेक आज आमी मान करता आनी ह्या दिसा आमची कुटुंबां आमचे वैयक्तीक जिवीत ह्या त्रित्वेक समर्पण दिवया आनी एमिसाचें बलिदान भेटूंक फुडें सरता आसतना देवा थंय ताच्या अगाध जाणवाय थंय ताच्या काकुळती थंय आमकांय वांटो मेळोवन दी म्हूण आमी मागया एक घडीभर मावून रावनो जेजू क्रिस्ताच्या कृपे विरोध आमी केल्ली पातकां देवाच्या मोगा विरोध केल्ली पातकां आनी पवित्र आत्म्यान दिवच्या एकवटा विरोध आमी चल्लेल्या खातीर आमच्या पातकांचें मोक्षणें मागया कालत्या काळजांत सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व धन्यवाद आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या म्हजो संस्कार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर Krista kakulkar Krista kakulkar Somya kakulkar Somya kakulkar
महिमा 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 देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकळता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या बोजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आणि पवित्रत्म्या बराबर अगम परजळां तुमची येताय तुम्ही तेगी सण आरंभ आणि अंत नसलेलो आमचो महिमेवंत देव आमच्या दबजीक परबे दिसा तुमकां तेगाक आमच्या त्रिएक देवाक खालतेपणी आमी प्रणिपात करता आनी दिनवाशी काळजान वाकणता पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू तुझ्या पदा सवय तुवें तुजी आपणयलेली भुरगीं तुवें आमकां केल्याय हे अमोलीक देणे ह्या संवसारांत विश्वासीपणान सांबाळल्या उपरांत सरकार तुमचे महिमेवंत जिणयेचे वाटेली जावंक आनी सासणाक तुमकां वाकणूक आमकां फावय आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान फर्मायले प्रमाणे मयचे पात्राच्यो 2 फळयो आतीं घेवन सिनाय पर्वताचेर सोडलो सर्वेस्पोर एका कुपांतल्यान सकला देंवून ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पोर म्हणलें नांव परगटलें सर्वेस्पोर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो मयजे तक्षण दरनिसर पडलो आनी ताणें आराधन केलें ताणें म्हणलें सर्वेस्पोरा हांव तुका मानवलां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये वय हो लोक दारून काळजाचो पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दायची करून स्विकार कर देवाचें उतर हें देवाचे उडकार मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना
ससनाच्या ससना मानानी वळवीक तुका ससनाच्या ससना ससनाच्या ससना सदैव तू आमच्या पूर्वजांच्या देवा मानानी वळवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तुझे महिमेवून पवित नाव मानानी वळवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी वळवीक तुका ससनाच्या ससना ससनाच्या ससना सदैव तू तुझ्या महिमेच्या मंदिरात मानानी वळवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू तुझ्या राजाच्या सिंहासनार मानानी वळवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी वळवीक तुका ससनाच्या ससना ससनाच्या ससना सदैव तू समंदिराची गुंडाय मेस्तल्या आनी खेरुबा वयर बसलेल्या मानानी वळवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू अंतराळार बसलेल्या मानानी वळवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी वळवीक तुका ससनाच्या ससना ससनाच्या ससना मानानी वळवीक तुका ससनाच्या ससना ससनाच्या ससना सां पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां विदाय म्हणटां. संपूर्ण कांय सोडूंक वावुरा. म्हज्या उल्याक पाळो दिया. एका मनाचे जाया समाधान सोदा. तोवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवय आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नमान करा. सुमेस्त भक्त तुमकां नमान धरतात. सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलोलो आनी जो आसतलो त्या देवाक सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांसो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजूनो निकोदेमाक म्हळें, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, मागार
ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, मगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सत्मंतेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना. ह्या कारणा पासो तो ताची नीत जावन गेल्या. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भोव तृतीयते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता उपरांत भोव पवित्र तित्वेचें फेस्त आज आमी आचरण करता. बाप आनी पूत आनी पवित्रत्वाचो एकतार हो एक मिस्तेर आज आमी नियाळटा. होस्सो त्रिएक देव सर्व जिवींक जीव दिता, तो पोस करता आनी आपणा तें संपूर्ण करता. हें समजूंक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज ही वाचपां आमकां कुमो करतात आनी सांगतात की देव हांव जिवा आसा, हांव अस्तित्वांत आसा म्हूण दाखोवचे खातीर ताणें कितेंय करचे परस चड हांव तुमच्या मोदें आसा, तुमच्या संगाता आसा म्हूण दाखोवंक तो जायते ताणें प्रयत्न केला. इतिहासांत आमी हें वाचता पळयता. तो जावन आसा देव खंयसरगी पयस आसचो, दोंगरार आसचो वा देवळांत भितरल्या कुडांत तो आसचो न्हय, मगर तो देव जावन आसा आमच्या चालत्या जिवीत चालत्या जिणयेंत सांगात दिवचो, सांगाता चलचो, आमचे संगीच जियेवचो म्हणून आयची वाचपां आमकां बऱ्या तरान आमकां समजयतात. देखून आज त्रित्वेचें हें फेस्त करता आसतना ह्या त्रिएक देवा थंय आमी कसो अनुभव जोडयेत आनी त्या अनुभवान कशें संपूर्णय आमी जोडयेत म्हणून आयच्या वाचपांनी आमकां संदेश मेळटा, तो आमी घेवया. सगळो बायबल आमकां सांगता देव म्हळ्यार मोग. तो जावन आसा मोग, जो संवसाराचो मोग करनासलो तो आजुनी ह्या संवसाराचो मोग करता. आनी ह्या संवसाराच्या मोगा पासत वा मनशा कुळाच्या मोगा पासत तो मोग कूड घेता, मनीस जाता, मरण जिखून जिवंत उरता आनी पवित्र आत्मे वरवीं ताका सोदतल्यांक समेस्तांक तो नवीन करता, रुपांतर करता. हो अनुभव सा पावलाक जाल्लो. तो देवाच्या सोदनेर आसलो आनी देवा खातीर जें कितें करूंक जाता, कसले सॅक्रिफायस करूंक जाता तें सगळें तो करनासलो. पूण नीज जावन देव म्हळ्यार कितें म्हणून समजल्लेंच जेजू क्रिस्ताक भेटल्ले वेळार. आनी आज कोरिंतकारांक तो सांगूंक आश येता की जें कितें जेजू विशयांत सांगलां तें सगळें आयकले उपरांत आपूण त्या गांवांतून अनेका गांवांक वेच्या फुडें तो तांकां सांगता, शांतीचो आनी मोगाचो देव तुमचे सवय आसा आनी तो तुमचे थंय रावतलो. तुमी बऱ्या मनाची जाया, एकामेकाचें बरेंपण आशेवंक प्रयत्न करा आनी तो बळो शांतीचो आनी मोगाचो तोच देव तुमचे सवय आसतलो. आनी तांकां बेसांव दिवन सांगता, जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रत्वाचो एकवट तुमचे थंय सदांच आसूं. म्हळ्यार हे एक आपोवणें आमी त्या त्रित्वे वरवीं संपूर्ण जिविताक वेग मारूंक. आमचो क्रिस्ती समुदाय कितलोय उण्यापणान तो बरोवन दी, पूण देवाच्या सोबायेंत, ताच्या सतांत आनी ताच्या उदारपणांत आनी ताच्या काकळटींत आमी वांटेल घेवयेत म्हणून सा पावल आमकां सांगता. आनी देव ताची वळख कशी कर दिता. पयल्या वाचपांत आमी पळयलें निर्गमन ग्रंथांत, थंयसर एक भोव अपुर्बायेचें गणीत आमकां विवरिलां. आमी जाणाव त्या सिनाय पर्वतार कितें घडलें.
पयले फावटी देवान उपादेश दिल्ले आनी ते उपादेश खाण घेवन त्यो पळयो खाण घेवन सकल येचे जाल्यार मोयजे पळयता लोक पातकांत पडला आनी तो इतलो क्रोधान पेट्टा की आमकां थंयसर वासूंक मेळटा ताणें तें भांगाराचें वासरू कडोवन उदक करून लोकांक पिवंक दिलें आनी ताचेच बराबर ताणें म्हळें जे कोण देवाचे पक्षाक आसात म्हजे थंय रावा आनी जी कोण म्हजे थंय नात तांकां तांचो संहार जातलो आनी लेवीच्या पुतांक ताणें आपयले आनी तांचो संहार केलो आनी लोकान मोयजेचो क्रोध पळोवन तीं भियेलीं निजायकी तीं भियेलीं दुसरे फावटी देव मोयजेक आपोवन सांगता पळयो आतां परतून घे आनी हांव परत उपादेश हांव दितां पूण आतां म्हजी वळख तूं सारकी तरान तांकां दिवंक जाय कित्याक ताणें लोकान क्रोधान भरलेल्या तुका पळयलां आनी ती चिंतीत हांवूय तुजे बरीस इतलोच क्रोधान भरलेलो आसूंक पुरो म्हूण चिंतीत देखून तांकां सारकें सांग हांव जावन आसा दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो हातूंत आमकां कळटा देव मनशा कुळांतल्यान मेकळो जावन वेगळोच जावन रावंक तयार ना बगार तो देव आमच्या सांगाता रावंक आमच्या एकवटांत रावंक सदांच आशेता आनी आमचें तें ताका संतोश आसा जेजू जावन आसा त्या दयाळ काकुळदार देवाचें मुखामळ मोगान आनी विश्वासान भरलेलें निकोदेम एक शास्त्री जावन सर्व रितीने जाणवाय जोडलेलो लोकांचो मुखेल तो जावन आसल्यार देवाक तो सोदून आसलो पूण जेजूक भेटल्या उपरांत ताचें जिवीत कितें जालें आमकां बरोवन दिवंक ना जाल्यार ताच्या त्या देवाक भेटच्या आशेंत आमकां कळटा खंडीत जावन ताचें जिवीत आनीक बऱ्यान संपूर्ण जालें जेजू ताका सांगता तूं देवाक सोदून आयला वय पूण तुवें स्वच्छ पयलें देवान तुका सोदलां म्हळ्यार देवान पयलो आमचो मोग केला आमी देवाचो मोग करचे प्रास पयलें देवान संवसाराचो मोग केला आनी आपणाकच ताणें ह्या संवसारा पासो दिला देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आज ही महापरब आचरण करता आसतना आमी एक सत समजून घेवया की हो देव इमानुएल म्हणजे सदांच आमच्या सांगाता सोलचो देव आमचो एकवट आशेंचो देव देखून ताची जिवी ह्या संवसारांत ज्यो जिवी आसात ताची ताणें जीव सोडला ते सर्व जिवी एकवटान आसूंक जाय म्हूण तो आशेता हर मनशान सगळ्या संवसाराक सर्व जिवीक बेसावूं जाय जे म्हणून तो आशेता देखून सगळ्यांनी आमी क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी क्रिस्तांव म्हणून जर आमी वळखता जाल्यार आमी कोणूच एक सुरी वा मेकळी न्हय हेरांत हांव वेगळी रावचें तसली न्हय पगार जीं कोण क्रिस्त थंय एकवडटात तीं ह्या पृथ्वेंत एकवडटात हेर मनशां सांगत एकवडटात आनी सर्व ह्या पृथ्वेंतल्या जिवी थंय एकवडटात हो एकवट जावंकच जाय तर जशें देव आनी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो एकवटान जियेतात त्याच प्रमाणे आमी एकामेकाच्या संगातपणांत पृथ्वे थंय आनी पृथ्वेच्या सर्व जिवी थंय एकवटीत जावन जियोंक ताची कृपा ताचें प्रेरण आमी जोडया तीच पृथ्वी आमकां त्या कृपेन भरून दी त्रिएक देवा थंय आमचो बोबार्थ उसाण सांगया सतमंता देवाक सर्व बापाक सर्गांनी तुमच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या सो पवित्र निर्गतीस मोलो आमकां मर्येतां जल्मलो पावस ताका ताणें कर्ज सुसलें ताका कुसार चोरलो तो मेलो आनी ताका आनी पेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो जिवन जालो सरकार चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षणे कुडीचें जीवनपण ससनचें जिवीत आमेन त्रिएक देवा थंय संपूर्ण जावच्याक ताचो अनुभव आमच्या सालत्या जिवितांत जोडच्याक आमची मागणी आतां त्याच त्रिएक देवा थंय उबारया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक
सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलंगवरच्या आमच्या पापा साहेबाचेर आमच्या दियेसीजीच्या गोवळ्याचेर समेस्त गवळी बापांचेर धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. तांचो मिसांव वावर पवित्र त्रिंदादीच्या स्पिरितान भरलेलो तसलो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे ताब्यान दिल्ले परचेक मोगान चलोवंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजीच्या सर्व पिडेस्त आनी प्रायस्त भाव भयणींक तूं सांबाळ. तांणी भोगचें एकसुरपण कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या सांद्यांची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभस कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांक आनी भुरग्यांक तुका समर्पित हांव. पवित्र तिंदांदीच्या आदर्शा काल आवय बापायंक वडिलांक मान आनी गौरव दिवंक आनी कुटुंबाचो बांद दिसपडतें घट करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमच्या पिरगजीच्या सुमेस्त कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल. युकरिस्ताच्या बळान आनी पवित्र त्रिनादीचे सत्तेन सर्व कुटुंबांनी माया मोग आनी एकवट रास करून दी आनी दिसान दीस वाडोवन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. भोव पवित्र बापा आमची आनी ह्या सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. सगळो संवसार पिडे वरवीं कश्ट नासतना जायत्या रितींनी नश्ट बगून आसतना तुज्या कृपेन आमकां सांबाळ. सगळ्या संवसाराक ह्या पिडेतावन मुक्त कर आनी आमचें जिवीत सदांचे बरी बऱ्यान सारूंक आमकां तुजो आदार तुजो सांगात आमकां दी. ह्या संवसाराक सर्व पिडेस्तांक पिडेस्ताची जतन करतल्या सर्व दाक्तेरांक नर्सांक तुज्या आदी समर्पित हांव. तांच्या मुखांतर ह्या संवसाराक गूण करची सकत वाडोवन दी आनी ह्या संवसाराक तुमचो नीज देव तुजें तें सर्व तारण मेळटा म्हणून व्हडलो संदेश सगळ्यांक पावोवंक फावो जावं. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्रतेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा बाबार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव वसारून तुका बेडयता ती आमचे सेवेची देणी
पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां वपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वैशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय आम्ही तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या एकल्याच पुता आणि पवित्रत्या बराबर तू एकच देव एकलो सर्वेस्पर पूण तुम्ही एकच देव आसता एकच जण न्हय बगार एकाच देव सैमाचे ते एक जण तुवें उडाप करून दाखयलो हो तुजे महिमेस गोट आमी थेर बावरतान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्रत्वाची तीच अंतर नासलेली महिमा खालतेपणी वळखता खऱ्या आनी सस्माच्या देवा एक एकल्या जणांचो विशेष गुण आनी तिगांची एकच सैम आनी समसारकी महिमा मानून तुका आमी प्रणिपात करता हेच महिमा वाकणून देवदूत आनी सर्गीचे दळबार एका स्थळ्यान तुझे कीर्तन निरंतरी गायतात पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात खून सर्गी तुका जय खून सर्गी तुका जय खून सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय पूण सर्गी तुका जय पूण सर्गी तुका जय पूण सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्र प्रणव जाता उदेन तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी ह्याच पवित्रत्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जमच्याक तूं पवित्र कर तशीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात
Babarta sogot pargatoya. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमचे सर्वणे पसो तुझ्या पुतान सुचलेल्या कष्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताची कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें मिसळून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा पापा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मणेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत बाळसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या बेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासां तुज्या रासांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोम्यान शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता मेळोन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज समखाय तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां नाडलें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान आत्रेक दिलांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं एकामेका सुमेची शांती वांटून घेवया देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात आमी सगळीं सुवागी सुम्या तुमचे भितर आमच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुकार गांदिता उपकार तुजो बाबुडता. धनिया तुका वाडता काळजा मनांदीन वाजता. शेतांतल्या फुलां प्रास मोनजाती सुकण्या प्रास परत्या मोगान पोसलाय. सोम्या सोबीत प्रकृते प्रास अंतरळी तारा प्रास सोबायेन म्हाका नेटयलाय. सोम्या तुकार गांदिता उपकार तुजो बाबुडता. धनिया तुका वाडता काळजा मनांदीन वाजता. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा, या दबाजीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवाक बाबरतान प्रणिपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुज्या जिवनादीक अदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आम मेस्तांक संपूर्ण एक कर. हे बरी ह्या संवसारांत बाबरतान चलतना आनी शिकी सरगार तुमकां रोप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाखणी जावं म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्गींच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र कर. सर्व वायट पयस करूंक तांकां बळ दी आनी तांचे काळजाचे अत्रेक तूं सुभागय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्परा तुजे परजेक आशिर्वाद आनी घटाय दी. तुका विश्वासी रावन तुजे काकुळटी ती सदां संतोषूं. सर्वेस्परा तूं आमचो रचणार आनी सांबाळणार म्हण आमी संतोषता. तुज्या उदार काळजाक आमी उलो मारता. आमकां नवीन कर आनी तुज्या मोगान सांबाळ. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात. क्रिस्ताची शांती तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. आमी वेतां कीर तुजी गातां. उपकारांक सर तुज्यार गादिता. वाटेन तुजे सोलूंक मोगान तुज्या रावूंक संदेश तुजो गाजो आदार म्हाका. वाटेन तुजे सोलूंक मोगान तुज्या रावूंक संदेश तुजो गाजो
आदार मागता घटाय सोडून सर्गी खाणान वेतांव सौम्या कुरपेन कसा दुकान तुजेर पात्य मुखार सरता उरपेन सौम्या मी वेतांव कीर तुजी गातांव उपकाराक सर तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता मोगाळ पुत्रा सोबे हांव मोरी आशिर्वादी आमकां मागेवन पुरुषाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.